D.Ed करून B.Ed केलं जाता, पण D.Ed ही आसूं जाय आनी ती जोपर्यंत ना ती सगळीं बहुतेक सगळीं भुरगीं ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, पण ही सर्टिफिकेट जर तेंचे मेळ्ळें आसूं जाल्यार तेंचें काम जावं शकतलें. पण इतले 8,000 भुरगे म्हणटा जाल्यार इतली वेकन्सी आहा गव्हर्मेंटान? नाही नाही, कशें आसता वेकन्सी आसा वेगळें आनी शिकप वेगळें. भुरगे वर्साक कितल्या तरी कॉलेजींनी ग्रॅज्युएट जातात, तांकां कितें जॉब मेळटा असो न्ही. शिकप कशें जाता तें एज्युकेशनाच्या हातूंतल्यान तूं शिकलो मागीर तुवें हुशार आसलो, तुज्या नशिबान आसता तुका जॉब मेळूं शकतालो. पण शिकलेल्या सगळ्यात 100% सगळ्याच भुरग्यांक जॉब मेळटा अशेंय ना न्ही. मेडिकलान भुरगीं पास जातात म्हणून सगळ्याच दोतोर कितें गव्हर्मेंट जॉबान वयतले अशें ना न्ही. तशें आसता तें. शिकप वेगळें आनी जॉब मेळप वेगळो. शिक्षण हें चालू उरतलें न्ही. गोंया भितर कितले तरी कॉलेजीस आसात, प्रत्येक हातूंत एक कॉलेज आसा, तातूंत भुरगे वर्साक गोंय भरल्यान 5,000 भुरगे ग्रॅज्युएट जातात. म्हणजे 5,000 भुरग्यांक दुसऱ्या वर्साक नोकरेक लागता अशें ना न्ही. अदर वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज चान्स मेळटा ते मेळटा जॉब. आनीक विशय आसलो ते म्युनिसिपालिटीचे हेजे खातीर डिलिमिटेशना खातीर खुबशे कावन्सिलर जे तुमी BJPचे पार्टीचे नाराज जाल्ले आसात, तेजेर कितें आसता डिलिमिटेशन हें तशें काय पार्टी करना. ते गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी DMA करता, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. बेजिकली मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तो डिलिमिटेशनच्यान प्रोसेस करता. आनी ताका लागून कशें डिलिमिटेशन जातकच किंवा रिजर्वेशन जातकच थोडीशे गोश्टी 100% सगळेच सॅटिस्फाय जाता अशें ना. सगळ्याच जाणांक कोणाक तरी त्रास जाता त्यामुळे इट इज फायनली आमी मनीस सगळे मातशें वायट दिसता न्ही. आपलो एखादो भाग कडेन गेलो किंवा म्हाका सीट मेळूं ना, मातशें वायट दिसता सगळ्यांक. पूण अशें आमी दुसऱ्या वटेनच्यान अशें आसतात लोक कार्यकर्ते जे आयुश्यान लोक बाबडे केन्नाच इलेक्शन लडयना तरी पण ते पार्टीचें काम करतात न्ही. अशें आसा. इट इज बोथ द वे. कालपासून रिझर्वेशन झाल्यानंतर पूर्णपणे मी सर्वांनाच भेटत आहे. कारण कसं आहे, ज्याचं झालंय तो सांगायला येत नाही झालं म्हणून. ज्याचं झालं नाही तो कंप्लेंट घेऊन येतो. कारण इट इज नॉट रॉंग. कारण कसं असतं की प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं की आपली जी काय गारणी आहे ती आपल्या वरिष्ठांनी हे केलं पाहिजे. आणि ॲज अ पार्टी लिडर, पार्टी अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे ती त्यांची समजूत काढणं, त्यांचं ऐकून घेणं, हे डेफिनेटली हॅव टू डू करायला पाहिजे. थँक्यू व्हेरी मच. स्टील अजून आमकां सर्टिफिकेट मेळूंक ना DLR. सो आतां आमी श्रीपाद भाऊ कडेन गेल्ले, थंयसर आमी लेटर केला. आतां हांगासर आमी BJPच्या ऑफिसान लेटर केला. सो आमकां दिता म्हणून सांगला. पळोवया आतां केन्ना एक्सपिरियन्स जाता ते. सो टिचर्स उलया कितें ते तुमचे सांगा. ते मिडियाकूय कळोंक जाय न्हू. सांग आमकां आमचे सर्टिफिकेट जाय. आमी 2017 आणि 2019 पर्यंत सगळें क्लियर केल्लेलें आमकां आमचे सर्टिफिकेट जाय. ह्या खातीरूच आमी हांगासर जमिल्ल्या. बरं कित्या खातीर दवरल्या तुमचे होल्डर कित्याक उरल्या? होल्डार कित्याक उरलो त्यांची अशी अट आसली की 12 ऑक्टोबरा 2019 कंप्लीट जावपाक जाय. आमी ऑक्टोबरान केला क्लियर. सो तरी आसतना तेंच्यांनी आमचे आडयले सर्टिफिकेट. तुमी ऑनलायन आहा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट बी आमचे कडेन मागलीच आहा. सर्टिफिकेट आहा. फक्त आमचे कडेन ना ती आतां DLEDची सर्टिफिकेट ओरिजिनल ना. आमचे कडेन मागलीच बीन आमचे सगळे आहा. मागीर तुमी कितें कॉन्टेक्ट केला तांकां? हय आमी कॉन्टेक्ट केला. मागीर ते कित्याक उरला म्हणटा ते? नोडल ऑफिसर आहा ती सुद्दां आमच्या वांगडा कॉर्डिनेट करता. मागीर कित्या खातीर होल्डर उरला म्हणटा ते? तेव्हा ती म्हणटा ऑल ओव्हर सगळी कडेन हे जाल्लेले हा प्रॉब्लम. सो शी हॅज मेक ऑन ओके They are saying they are not going to give because of technical problem. They say they are not giving, and we have slogged so much for 2 years. We were attending our school, we were attending these classes, plus our family, everything. And after slogging so much, they are saying they are not going to give us certificate. So it's just an appeal that we want our certificate. 2 years प्रयत्न केला. सगळ्या घरातली कामां सारून सगळे स्कूल अटेंड करून सगळे सबमिट केलेले आहा. And that too on time we ऑन had टायम done. सगळे 100% अटेंडन्स आसले तातूंत. सगळे आशिल्ले. आमी सगळे प्रयत्न केल्लेले आहा. आतां आमकां आमची सर्टिफिकेट जाय. आमकां सर्टिफिकेट जाय. NC आसा ते काडून उडोवन आमकां NC नॉट क्लियर म्हणून सकयल दिल्ले आसा ते काडून उडोवन आमकां सर्टिफिकेट जाय. आतां आमची तेंची सगळ्यांची एजूय जाता. सो एजी प्रमाणे मागीर आमकां ते जॉबूय मेळचें ना अशें तेंचे अप्रोच आहा. सो आमकां बेगींतल्या बेगीन जर सर्टिफिकेट मेळ्ळें जाल्यार आमकां फ्रॉम जून आमकां कितें तरी अपॉयंट करूंक मेळटा दुसऱ्या स्कुलान. विदावट सर्टिफिकेट वी कॅनॉट डू. सो आमी आतां इतलें मागता, CM कडेन मागता की आमकां सर्टिफिकेट मेळची बेगींतल्या बेगीन. एप्रील मे तरी मेळची आमकां. कित्याक जुनाक आमकां एप्लाय करपाक मेळटलें नेक्स्ट स्कुलान तरी एटलीस्ट खंय तरी गव्हर्मेंट जॉब येयत जाल्यार. सो आमी तितलेंच मागतात.
हें आतां आमचें काम थँक्यू थँक्यू